सो सगळ्याक होलीची परबीं सगळ्यांची होली चड करून फातोड्डेकारांची होली जितले जे स्पिरीट आहा ऑफ होली कलरफूल स्पिरीट त्या भशेन तांची होली जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. ही होली करतना आमच्या गोंयच्या समाजान एकवट जाय एकसाथ जाय आनी हाजे बरोबर आमी जेन्ना होली सेलेब्रेट करतात तेन्ना आमी आमचें अस्मिताय आनी आमचो अभिमान विसरूंक जायना. म्हणल्यार आमी सकारात्मक आसपाक जाय पॉझिटीव आसूंक जाय पूण पॉझिटीव बदल हाडपा खातीर एकवट आमी करपाची गरज आहा आनी हो एकवट ह्या वर्सान जावचो हें हांव देवा कडेन मागतां. दामोदर देवस्थान फातोड्डे लिंगार आज हांगा होळीचो सण हो साजरो जालो आनी ही हांगासर होळी 1992 सुरू आसा. अनेक वर्सां जालीं. एक पारंपारीक ही हांगासर होळी साजरी जातना श्री दामबाबाक गुलाल अर्पण करतात आनी ताजे नंतर जे जागे आसात म्हणजे त्या सगळ्या जाग्यांनी पान विडो दवरून गाराणें घालतात आनी मागीर सेंट झेवियराक थंय मेणवाती लायल्यो की मागीर हांगसरल्यान होळीचें प्रोसेशन सुरू जाता. हांगसरल्यान प्रोसेशन सरळ मराई देवळा कडल्यान थंयच्यान PWDचे कॉटरसगल्यान वचून हांगा येता आनी हांगा सोंपता. ह्या वर्सा गिराण आशिल्ल्या कारणान प्रोसेशन ना पण जो कितें गुलाल जो आसा तो देवाच्या प्राकारान हांगाच एकमेकाक लावन होळी साजरी करतले आनी ताजे नंतर मेन जो उत्सव जो आसा जो अभंग रिपोस्ट आसा किंवा आनी खंयचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाचेर संपूर्ण दिवसभर आज होळी साजरी जातली. समस्त गोंयकारांक सगळे फातोड्डेकारांक सगळे मडगांवकारांक आयज जे होळयेच्यो हुनहुनीत परब्यो आनी सगळे गोंयकारांक आयचे होळी रे होळी पुरणाची पोळी आनी काल वायट जितलें आसा तें जळोन खाक जाल्लें आसा. होलिका दहन जें जाल्लें आसा तें दुश्ट वायट जें कितें आसा तें गेलां आनी एक बरें एक रंगपंचमीच्या निमतान धुळवडीच्या निमतान गोंयकारांक एक नवी पर्वणी आसा. तुम्ही रंगपंचमी दोन्ही तुम्ही एक फातोड्डेचो आमदार आनी तो BJPचो प्रेसिडेंट पण आता सगळे कडेन घातले पण तुम्ही रंगपंचमी एकमेकाक लावून हे कितें लायली मरे तूं आनी कितें हें करता देवाच्या प्रकारान भितर आमकां हांगा कसलेच एकमेकाक हें ना पण कोण दामबाबाच्या हय होलीचे गाणें आसा होली के दिन रंग खिल जाते है दुश्मन भी गले मिल जाते है. पण होळी आसा देवाच्या प्रकारान देवाच्या जाग्याचेर कसलोच खंयच भेदभाव ना ताजेर आनी भितर तेल घालपाचो प्रयत्न करूं नये. पण आमकां दिसना की होळी हे रंग पुरणाची पोळी समेस्त गोंयकारांक हाज्यो शुभेच्छा. ओके थँक्यू. दामबाबा लिंगावयली होळी ही रंगपंचमी आमी साजरी करतात. जवळ 33 वर्सां जालीं 1992 आमी साजरी करतात. त्या टायमार जो 1000-1500 सुमार लोक आमचे होळये पार्टिसिपेट जाताले. आतां वेगवेगळे होळी जावपाक लागिल्ले मातशे लोक कमी जाल्ले आसात पूण आमी संपूर्ण फातोर्डा आमची मिरवणूक काडटात वाटेर प्रत्येकाक गुलाल लावन कसली मस्ती करना आसतना हांगच्यान आमी ढोब्या वाड्या वयल्यान घेवन PWDच्यान परते हांगा सुमार 2 वरांची सुमार मिरवणूक आसता. ह्या वर्सा आमी मिरवणूक फुकट बी केल्ली आसा कारण 11 वरांचेर ग्रहणाची वेळ लागता ताका लागून ह्या वर्सा मिरवणूक काडची ना आनी आतां 9:30 गाराणें घालतले ताजे नंतर हांगाच आमच्या प्राकारा भितरच होळी नाचयतले आनी ताजे नंतर लोकांक सगळ्यांक भोंवपाक. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद. रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो.